बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी मोगू ससनाक तकता. देवाचो विश्वासी मोगू आमी वळखून घेवया आनी ह्या आराधनाक आमी तयार जावया. गौन गीत ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಫಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವು ಪೋಷಿಸಿದೆ.
ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Samia Jesu ya bopoi sakramenthante amच्या पासो तू हजर झालाय. तुझं विश्वासी मोग वळखून घेऊन तुझे आराधन यावेळी आम्ही करत असताना सम्या तुझ्या मुखामळाचो परजळ तू आमचेर फांकून आसाय. आमकां हर एकल्यांक तुज्या मोगांत तू सदांच आरोवन धरताय. तुज्या कृपेन तू नठयताय. दैवीक सक्तेन तू आमकां भरताय. ह्या वेळी तुज्या पवित्र हजारपणांत रावून तुका अर्गा होगलाप दिवन तुजी स्तुती आमी गाता आसतना हर एका वायटाचेर जैत वरच्या खातीर तूंच आमकां बळवंत करताय. ह्या पासो सम्या तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी वाखाणता. सा पौलान रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12:21 वळींत देवाचें उतर सांगता. Romans chapter 12 verse 21. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात, बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात, बगार बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत वरा. मोगाच्या भावनो भयणीनो, संवसारांत आमी विविध तरांचे वायट पळयता. आमच्या भोंवती सभा तरांचे वायट आसा, आमचे तेय वायट आसा. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वायटाचेर जैत वरा जैतर देवाचें उतर आमकां सांगता आमी बरें करूंक मुखार सरा जाय. बऱ्या मुखांतर वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. सबारपुटी आमच्या जिविताचो अनुभव जावन आसा. बरें करतना वायट आमकां आड पाय दिता. पूण एक सत आमी जाणाव की वायटाक चड बाळवी ना. आमच्या जिवितांत बऱ्या आनी वायटा मदें झुजू सदांच चलूनच आसता. आनी सबारपुटी बऱ्यापणाची वात पालवंक खोटेपणाचें ते वादळी येता. हो आमच्या जिविताचो अनुभव जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण ह्या संदर्भार आमी एक संगत जाणा जाय. काळोख पयस करी जैतर आमी कितले काळोखाक दूर जाल्यार तो पयस वचना. जेदवा आमी एक दिवो पेटयता, तो वळ मात्र काळोख पयस वता.
तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत कितें वायट आसा, तो वायट असो काळोख आसा, तो आमी पयस करी जेतर आमी बऱ्यापणाचो तो दिवो पेटयल्यार मात्र ते साध्य, आनी तो दिवो सदांच पेटलेलो दवरूंक आमकां सोमी आमचे संगे आसा. तो म्हणटा, म्हजे सरशीन येता तो केदींच काळोखान चलचो ना, ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आज कितें सकट आमचे थंय वायटाक समज जाल्लें आसा, संवसारांत आमच्या भोंवती कितें वायटाक समज जाल्लें आसा, त्या सक्ताचेर आमी जैत वरच्याक बरेपणा मुखान तो सोम्याचो उजवाड आमी मागया. आमची जबाब, सोम्या म्हाका तुजो उजवाड दी, सोम्या म्हाका तुजो उजवाड दी. हेरा विशांत हांवें बरें उलोवंक, सोम्या म्हाका उजवाड दी. हेरांनी केल्लें बरेंपण हांवें वळखूंक, सोम्या म्हाका उजवाड दी. म्हज्या पातकाचेर जैत व्हरूंक, सोम्या म्हाका उजवाड दी. गर्व, हंकारा आनी स्वार्थतावन बाचावी जोडूंक, सोम्या म्हाका उजवाड दी. बरें केल्ल्यांक वायट करूंक म्हाका ताळणी येतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. हेरांक दुरसोंक म्हाका ताळणी येतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. पेल्या विशीं खोडी काडूंक हांव प्रयत्न करतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. विविध समस्यांनी हांव रेवडातना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. तुका दुरसोंक हांव कारण सोदतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. शेगुनाची वाट हांव सांडतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. म्हाका दुखयल्ल्यांक बगसूंक हांव फाटीं सरतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. हेरांनी म्हजी अलक्षा करतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. आत्मीक संगतीची उपगोन म्हाका भोगतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. म्हज्या जिणयेंत निरासपण भोगतना, सोम्या म्हाका उजवाड दी. सोम्याचो उजवाड आमी घेवन जिविताची मेठां काडूंक ताचो आदार आतां मागया गावन हें हिंदी गीत, ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने. ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने. ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने. सोम्याच्या राय कुशीनी म्हज्या भोंवती पातकाचो काळोख आसा, वायटाचो काळोख आसा, आनी ह्या काळोखाचे जैत व्हरूंक सोम्या तूं म्हाका उजवाड दिताय. बऱ्यापणा मुखांतर सर्व खोटेपणाचे जैत व्हरूंक सोम्या तूंच म्हाका बोळ दिताय, गठाय दिताय. चारों दिशाएं नजर न आए, चारों दिशाएं नजर न आए, कितना अंधेरा जीवन में, कितना अंधेरा जीवन में, कितनी चमक तेरे दर्शन में, कितनी चमक तेरे दर्शन में.
ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। या संवसारा सोम्या सगळ्यांतल्यान तुजो उजवाड आसा, तुझ्या स्वताचो उजवाड, मोगाचो उजवाड, मोक्षाचो उजवाड, शांतीचो समाधानाचो उजवाड, त्या उजवाडांत हांवें दिसपट्टे समको तुजी कृपा दी सोम्या। सारा जगत आलोकित होता, सारा जगत अलौकिक होता, तेरा उजाला पाकर ही, तेरा उजाला पाकर ही, चांद सितारे और सूरज भी, चांद सितारे और सूरज भी, ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। मेरे हृदय में तेरी ज्योति, मेरे हृदय में तेरी ज्योति, मन का ये मंदिर रोशन है, मन का ये मंदिर रोशन है, जगमग मेरे घर आंगन है, जगमग मेरे घर आंगन है, ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तुम्हारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। रोमाकरांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13:12 बाबळींत देवाचें उतर सांगता, रात काबार जावन आयली आनी दीस उदेंवसो जालो, रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो, देखून आमी काळोखाच्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां खावच्या नेसया। आमी काळोखाच्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां खावच्या नेस्या म्हणून आमकां उलो दिता देवाचें उतर। मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें सकड संगती आमच्या जिवितांत आमकां काळोखाक पातकाक वायटाक व्हरतात, ते घडीभर ह्या वेळी आमी उडास करया। आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जावंक पुरो, आमच्या कुटुंबा जिवितांत जावंक पुरो, ते हर एक ह्या वेळी सोम्या समोर आमी दवरया। आमी हर एकली उजवाडाची भुरगीं जावं जियोंक शेतांव। काळोखाचो विविध तरांचो प्रभाव आमच्या जिवितांत आसा जावंक पुरो, पूण सोम्याच्या बळान सर्व काळोखाच्या सक्तीचे जैत व्हरोन खरें सोम्याचो उजवाड ह्या संवसारांत आमी प्रसारूंक शकता। कित्याक जेजून आमकां सांगलां,
तुम्ही जावन आसा संवसाराचो ऊस वाडे. दोंगरा वयर बांदलेले शहर ते लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पदां दवरिना. पगार चकटांक उसवाड जायशे दिवटून दवरता. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याचो उसवाड सदांच प्रसारूंक सोम्याचो आदार आमकां जाय. तर आमकां समी ह्या वेळा सोम्या समर्पून दिवया. सोम्याक आमची चिंतना, आमची उतरां, आमचे दिसपरतो करण्यो आमी समर्पून दिवया. कितें सकट आमकां जबाबदारी आसा आमच्या अभ्यासा प्रमाणे जे राटावळी आसात ते हर एक सोम्याक आमी ह्या वेळी भेटोवन दिवया. आमच्या कुटुंबाच्या सौर सद्यांक सोम्याक आमी समर्पया. आमच्या कुटुंबांत आसल्या भुरग्यांक, युवजनाक, उतार प्रार आशिल्ल्या आमच्या बालगाड्यांक हर एकल्या सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमचे फिरगज कुटाम, फिरगजीचो विगार, वाड्यांत सेवा करचे आमचे गुरखार, विविध संघ संस्थांनी वावर करचे आमचे सर भाव भयणी, आमची धर्मीक वडिलां सोम्याक आमी समर्पून दिवया. आमचे कितें हस्कार उस्कार आसात, खंत बेजाराय आसा, कितें पिडा शिडा आसा, संकश्ट आमच्या जिवितांत आसात, आमचे तत्वार आसात, जिवितांत अडचणी कितें आसा, बंदपास कितें आसात, ते हर एक ह्या वेळा सोम्याक आमी भेटया. आमचे जिवीत आमी सोम्याक समर्पून दिता आसतना पवित्र आत्म्याथंय सोमी आमकां बळवंत करता. पवित्र आत्म्याथंय खरी उजवाडाचे जिणे जियोंक तो आमकां आयतें करता. तथेच पवित्र आत्म्याक ह्या वेळार आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्या, देवोन ये, म्हजे थंय तूं रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, म्हजे थंय तूं जियोंक ये म्हणून पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांत तावन उलो मारया. गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत तावन गीत संको D20 आणि 9, 5 संको 105, पेज 105, हिम नंबर D29. पवित्र आत्म्या देवोन ये, मुझे थंय तूं रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, मुझे थंय तूं जियोंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, म्हजे थंय तूं रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये, म्हजे थंय तूं जियोंक ये. संवसार पातकाक वायटाक आमकां व्हरता आसतना आत्म्यान जियोंक आमकां तूं शिकय. देवसार पातकाक आमकां नाडटा आसतना सताक सोदूंक आमकां शिकय. हे पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. संसार पातकाक पडताना आत्म्यान जियोंक शीक. देवसार पातकाक नाडताना सताक सोदूंक शीक. पवित्र आत्म्या देवोन ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, म्हजे थंय तूं रावोंक ये, उजवाड तुजो फांकोंक ये,
मोचे तै तुझी येवके. हे पवित्र आत्म्या, हर एक तराच्या अस्कत काय आम्ही पडता असताना तुझो आधार आमकां तुला पळय. मागण्यार ध्यानार आमी असताना मागोंक तूं आमकां शिकय. आमच्या जिणे पळयनार तुज्या देण्यान आमकां तूं नेटय. तुज्या कृपेचें जिवीत आमी जिवच्याक तुजो आधार आमकां लाभय. Hankar mosor tostana kalte pon tulaba bakri cita yetana bore citung shike. पवित्रत्म्या देवाने मोचे तै तूं रावोके. उजवाड तुजो फाकोके. मोचे तै तुझी येवके. पवित्रत्म्या देवाने मोचे तै तूं रावोके. उजवाड तुजो फाकोके. मोचे तै तुझी येवके. मोचे तै तुझी येवके. मोचे तै तुझी येवके. हालेलुया 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 हालेलुया. हे पवित्र आत्मे आमचे देवोने आमची खासा आमची मनातून थळ कर. तुझ्या मोगाच्या उजान आमची खासा तूं पेटय. हर एक आमचे अस्कत के आमचे उणेपण आमचे मेळेपण आमचे खोटेपण तुका आमी समर्पण दिता. सर वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक खाळोकाच्या सक्तीचेर जैत व्हरोन तुज्या उजवाडांत चलोंक हे पवित्र आत्म्या तुजो आधार आमकां लाभय. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या काळजाची सोरत्रे घ्या वेळार सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आमच्या मध्ये जल्म दिवस आचरण करच्या सर्व भाव भयणी पासून प्रत्येक जावन आज आमी अर्गां दिता. आज 20 वर्सां जल्म दिवस संभ्रमता जोसलीन जॉन गोंजाल्वीस शियोग नगर वसयतावन. दुसऱ्या वर्सा जल्मा दिवस संभ्रमता तियान्ना सासा. तशेंच 70 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता लॉरेन्स गोम्स. तशेंच काजाराचो वार्षिक दीस आज संभ्रमतात मेरी रॉबर्ट फेर्नांडीस कारकळा. हे आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे सुभाशय पाठयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां आज सांजेर आमी मागता. सभास जन आमकां अर्गां दिवंक सांगलेले आसा हांगासर तांकां लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत आज कुटुंबा जिवितांत वतल्या आशिर्वादा पासत अर्गां पाठयता. विजय तावनू, मिया मिरांदा, मुडबेळे तावनू, विजय आरान्ना, किन्नीगोळी तावनू, एम्मी पिंटो. तशेंच आज अर्गां दिता सर्वस्वा पासत झांसी सिक्वेरा, सेलीन डिसोजा च्या अवयच्या जल्माच्या संदर्भार अर्गां पाठयता. देवान तिच्या अवयचेर उतुल्ल्या सर बेसांव पासत. तशेंच सभास जनांनी हेरांनी तांकां जाल्यार बरेपणा पासत आमकां अर्गां दिवंक सांगलां. आमी आमच्या जिवितांत सोम्याच्या वरती आशिर्वादां जोडून घेतल्यांत ती उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. विविध सव आमकां दिल्ले आसात तांचे पासत मागोवंक सांगलेले आसा. आज प्रत्येक जावन आमी मागता जॉर्ज, डोरा, डेलिना आनी डॅरेन अलंगारांचे ते सव पासत सिस्टर प्रसिल्लान मागोवंक सांगलेले आसा. तशेंच बऱ्या भलायके पासत विजय तावनू मागणे साता,
कालू मिरांदा तशेंच परीक्षेंत यशस्वी जावच्या पासत पावन वेगस सिल्विया डिकुन्ना मगो सांगला आनंदा पासत बरा भलायके पासत आनी ताच्या जिवितांत सोम्याची कृपा ताका मेळचे पासत तशेंच बरा भलायके पासत मगो सांगला गेट्रूड डिसोजा पैन परगावाक कुरुंगासचे बरा जावचे पासत मग्नेस जाता जैन फेर्नांडीस तशेंच आमच्या मदें साबार जण विविध तराच्या कश्टांत आसात दुखांत आसात वायटाक पळोवंक जाल्ले आसात काळोखांत जिणे जिवन आसात ते आमच्या भाव भयणी सो प्रत्येक जाण उडास करून आज तांचे पासत आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया आमचे प्रार्थने सुमिया आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेला सर आमच्या मोगाच्या सोम्या समोर आमी दवरून शासनाचो विशय तांकां आमी मागया आज दुसरा म्हयनो सवडास कडून आमी मागता देवादीन लिल्ली डिसोजा मियार देवादीन जीवन पिरेरा आनी अम्ब्रोस पिरेरा देवादीन मॅक्सिम पिंटो फेरार पुलगते आत्म्याचो उडास कडून आज मागणे जाता प्रिसिल्ला आनी पिटर मागता आमी देवादीन एन पिंटो बेलतंगाडी देवादीन विजोय जोसेफ कटेंजेन कुवेट आनी देवादीन एन वेनेट जोसेफ कटेंजेन कुवेट देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सनाचो उडास कडून आज बेंगलोर तावन मागणे जाता सिस्टर जोस मेरी तशेंच मागता आमी देवादीन हेरिक पॅट्रिक डिसोजा मुदरंगाडी देवादीन वलेरियन कस्टलिनो देवादीन सिसिलिया डिसोजा देवादीन जॉन रोनाल्ड वाल्स देवादीन जॉयसन डिसोजा देवादीन ऑलिवर सिक्वेरा जेंच पहिल्या वर्साचो उडास कडून आज मागता देवादीन जॉन डिसोजा ह्या ते सवासोवे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सुमेस्तांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकून दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सुमेस बाबार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुदीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचें बेसांव आतां आमी स्विकार करया नंबर ये 11 ये 11 Porto Santo samka az bogta Somya mandiran त्यारिक्ताना बलिदान भेटो कायल्या उपकारा कर गांधीता नितळाम का करमोन परता नितळाम का करमोन परता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावनो भयणीनो आज पवित्र सभा भगेवंतू सिस्टर अल्फोन्सा तिका विशेष रितीन मान करता तिची परब संभ्रमता भगेवंतू सिस्टर अल्फोन्साक विशेष तिचे कश्ट भोगूंक भोगसो अनुभव मेळिल्लो ल्हान प्रायर 36 वर्सांची जिणी मात्र त्या संवसारांत जेल जाल्यार विशेष कश्टांची जिणी तिची जावन आसली आनी ती एखाद्याच्या लिखण्यान सांगता आधुनीक संवसार कीळ मट्टाची मजा भोगून आसा नासाच्या वाटेर आसच्या संवसारा खातीर
एक सॅक्रिफीस जावन सोमी म्हाका सोलोवन दी, पांयां तळा मस्तून दी, गायेशें करून दी वा बालयेन तोपून दी. म्हणजे संवसाराच्या बरेपणा पासून कसलेय कश्ट त्याग सॅक्रिफीस करूंक सदांच ती तयार आसा म्हणून ती सांगताली. आनी सभातराचे कश्ट तिका अनुभव करूंक भोगले मेळिल्ले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज भगिवंत अल्फोन्साक आमी मान करता आसतना आमच्या जिवितांत येवचे ते कश्ट, आमच्या जिविताची पिडा शिडा जावंक पुरो, अनवरां जावंक पुरो, आमचे संकश्ट ते सोम्याच्या त्या कश्टां ते मेळोवन सोम्याच्या खुर्साक थंय सडवणेचे जावन ते स्विकार करूंक प्रत्येक जावन ह्या बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आमी मागया. आज आमी भेटोवचें बलिदान सोम्या मानवच्या रितीन भेटोवच्याक देवा विरोध पेला विरोध आदारली पातकां कितें आसा ती वळखून आतां बोक्साने मागया. पातकां आमची वळखून सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद बगेव सदां सांगपार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोमिया काकूत, सोमिया काकूत. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगिवंत अल्फोन्सा तुज्या भक्तीन खालत्या आनी दुर्बळ जाल्ल्या जेजूचो मोगान पाटलाव केलो आनी शेवट पर्यंत ती विश्वासी रावली. ह्या तुज्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी तेच्या आदारान आमच्या जन एकल्याच्या आपोवण्याक विश्वासी रावून तुवें आमकां जेजू उदेशी दाखोवन दिल्याय आनी पवित्र आत्म्या वरवीं घडोवन हाडताय ते संपूर्ण एक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. देखून तांकां हें उतर सांग, म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां दीस आनी रात थांबनासतना वाळोवं, कित्याक म्हजे फर्जेचे अंकार दुवेचेर एक व्हडो विघ्न आयला. तिका एक मारेकार गाय जाला. शेतांत हांव वसान जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात. शहरांत हांव वसान जाल्यार लोक थंय मुखेन वळवळटा. प्रवादी आनी येजाक पर्या आपूण कितें करता तें कळीत नासता गांवांत भोंवतात. तुवें जुदाक सारकोच पयस केलाय गाय. तुज्या आत्म्याक सियोनाचो कांटोळो येता गाय. तुवें आमकां कित्याक इतलो व्हडो मार दिलोय आनी आमी बरी जावचो बरवचो ना जायचो केलोय. आमी शांती आशेतांव पूण बरें कांयच येना. बरी जावचो वेळ आशेतांव पूण येता थरथरो. सर्वेस्परा आमचे खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी वळखून घेता. कित्याक आमी तुजे विरोध पताक केलें. तुज्या नांवा खातीर आमकां सांडिनाका. तुज्या महिमेच्या सिंहासनाक आकमान करिनाका. तुवें आमचे कडेन केल्ल्या कराराचो उगडास कर, तो मोडिनाका. राष्ट्रांच्या मुर्ती मदलीं खंयची पावस धाडूंक शकता वा मळब आपलेंच पावसा शिवोर घालूंक शकता. सर्वेस्परा आमच्या देवा,
तूं एकलोच हें करताय न्हय. आमी तुजेर विश्वास दवरता कित्याक तूं एकलोच हें सगळें करताय. देवाचें उतार हें देवाचे उपकार. श्लोक. तुज्या नांवाचे ओडवेके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे ओडवेके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार थापी नाका. वेगी वेगी तुजी कनवळाय आमकां भेटोवंक घेवं. आमी पळय बुजोवने विने आसा. तुज्या नांवाचे ओडवेके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पाव आमकां देवा आमच्या सोडवून धरा. तुज्या नांवाचे ओडवेके पासत दी आमकां आदार. तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पातकां बोगोस आनी आमकां निवार. तुज्या नांवाचे ओडवेके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कैद्यांचे रुदान फावो तुजे मुखार. मरणाचें फर्माण जाल्ल्यांक तुजे वडे पदवे निवार. पूण आमी तुजी परजा तुज्या सोरोवाच्यो शेळयो. सदांकाळ तुजी स्तुती करतले हांव. आमचे संततेचे संततेक तुजी महात कार्यां वर्णीत वेतेले हांव. तुज्या नांवाचे ओडवेके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. हालेलुया 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 हालेलुया. बी जावन आसा देवाचे उतार. ओंपी तस्सू क्रिस्त जाका तो मेळटा तो ससनाक बळटा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सामातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सोम्या. लोकांक धरतस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे शिस ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची वपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी वमता तो मनशा पोत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर वंपलोलो दुस्मान देवसार. लुवोन म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतेलेस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यान लासतात तशेंच घडटले संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक वडतल्या सक्तांक आनी खोटेपण आदारतल्या समेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तवळ नितिवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचे उतर हे. वाकनी तुका क्रिस्ता. शुभरजे उतरा वरवीं बगसून पातका आमची वाडो बाबार्थमसो. नितिवंत बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळतले म्हणटा जेजू. मोगाच्या भावानो भयणीनो, पुरातन कालाचो एक ग्रीक फिलॉसॉफर डियोजेनीस म्हूण ताचें नांव. तो एक फावटी दिसा उजवाडाक हातांत एक लॅम्प कणगोन लॅन्टर्न म्हणटा आमी ते घेवन चलोन आसलो खंय रस्त्यार. अशें तो चलोन आसतना एका मनशान ताका विचारलें, तूं कितें करून आसाय? इतलो हांगा उजवाड आसा, उजवाडाक हो दिवटो घेवन कित्याक तूं चलोन आसाय म्हणून विचारतना तो म्हणा लागलो की आय एम लुकींग फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन. एक प्रमाणीक नितिवंत मनशाक हांव सोदून आसा म्हणालो की. मोगाच्या भाव भयणीनो, तरेपटी संवसारांत आमच्या भोंवती अशें वायट खोटेपण पळयत आसतना बरे मनीस आसात गी, बरेपण हांगासर आसा गी, बरेपणाक जीक आसा गी म्हणलें एक सवाल आमच्या मतीक उदोवंक पुरो. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, असले निरासपणाचे चिंताप आमी दवरले जाल्यार बरेपण खंडीत आमच्या जिवितांत मेळूंक शकना. वायट खंडीत आसा, पूण त्या वायटांत बरेपणा मुखांतर आमी वायटाचेर जैत व्हरूंक शकता म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता.
आमी आमचोय दिस्त सोम्याचेर सदांच कसलेली दवरली जाल्यार सोम्याचें तें बरेंपण आमी जोडलेले एकामेका ते आमी वांटून घेतले जाल्यार मुगाचे भाव भयणो खंडीत जावन वायटाचेर आमी जैत व्हरता. त्या खातीर देवाची कृपा आमकां सदांच आसा म्हूण आमी वळखून घेजय. बरवसो सांडून निरासपणान जियेत आसतना मोगाच्या भाव भयणो चड आनी चड काळोखाच्या संगतीक आमी उत्तेजन दिता. आनी ह्याच खातीर जेजू आमकां आयच्या ओपारींत हो संदेश दिवन आसा. खोटेपण आसा ताचे सांगता, बरेपणी सांगता आसा, पूण बरेपणांत आमी मुखार वता आसतना सोम्याच्या कृपेंत आमी चड आनी चड वाडटा आनी संवसारांत चड आनी चड सोम्याची उजवाड पसारूंक आमी शकता. सदांच उजवाडाची भुरगीं जावन सोम्याचो उजवाड ह्या संवसारांत प्रसारूंक आज ह्या बलिदानान सोम्याचो आदार आमी मागया. गीत नंबर C7. Sitão bapa o bundo govaso Bob sitão bapa hi baina chikas ami tuka kan gitu सर्गीच्या राया आमची ही काणी भेटता वास्तुका मोगाची उंडोबाय निमान्या जेजूंशी सांग दिलो आमी मोडूंक आमकां दिता उलो. म्हज्या बाबानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनची हें बलिदान ह्या वुंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदाद बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. आमच्या हातांतलें हें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुपेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. भोव कनवळ्या बापा, पोन्न्या मनशाक नाश करून भगिवंत अल्फोन्साक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपसोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरली. तुज्या बरबे दिसा फावते मनान हें बलिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुज्या मुखार विनम्र काळजान आमी घालता. जेजूच्या जिवान आमकां भरोवन आमकांय नवी मनशां तूं कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परात बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सेगुनाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सर्वनेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या पै बाबा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी
येता ताका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय बापा संवसाराच्या सुरवेत जावन आमी तुजे बरी पबीज जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर हांगासर कोटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड ताच्या पदवेन जावन ती आमकां तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात भवार्थसो घुट परगटुया सौम्या जेजू आमी होवुंडो लोकाता आनी हे कालसिंतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुझे मरण परगटता जेजू आमचे पास्क आनी सरणात असली शांती देखून तसो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी संभ्रमताव आनी ताचे येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावताव देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा मनशाक तुजी इश्टागत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बली आमी आतां तुका समर्पिताव कनवळ्या बापा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळासा नातलेले एकच कुडीन तांकां एकठांय लियो सौदव्य आमच्या बगयेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां तूं सांबाळ काकुलदारा बापा आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुज्या गोपान घे एक दीस तांचे बराबर आनी अवंकवार मोरये आनी धर्मदूता संगाती भगवंत अल्फोन्स आनी सर भगवंत संगाती भगवंत कशें तुज्या सर भगवंता मदें सर्गा तुज्या मुखार आसतला म्हूण आमकां बरवसो आसा हो वेळ पावासर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी तेन्ना कुस्तेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतले हांव त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर वायटाचेर आमी जैत व्हरून उजवाडांत जिवच्याक सर्गींच्या बापाचो आदार आतां मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली सवतराच्या काळोखाच्या सक्तेंतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां तूं दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावन जमलेले आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या बाबार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रवोंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान दे एकवटां सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगा सो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन खुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो ताच्या उजवाडान आमकां सदांच चलोवन वचो. इसे देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटा रावचे आमी सर सुभागी. सोम्या ते म्हणजे तेवचे म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर E21 E21. काळीज मुझे भरला वोडा संतोषा जीवन पावन झाला तुझ्या येण्या. दितार गा तुका भक्ती नानी मना क्रिस्ताराया धीमा का तू समाधान. स्वादिक सर्गी अनुभव दिलाय म्हाका भागी देण्याक तुज्या अर्गां तुका राया सर्गीच्या अर्गां तुका. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आतां घेतिल्ल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगळ्या काळजान दिन वाचतां. भगिवंत आल्फोन्सा आमच्या भयणी परी सगळ्या वस्तू प्रास तुका सदां सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्या काळांत घेवंक आनी कितें करचें ते आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा वरवीं आमकां बोळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर F16 F16. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परमिता सोकर दिन वास्तोलो सोम्याक सर्वै काळी वाकंतोलो महिमा संसा काळी
ताने सर्गाने प्रीतुम रसलेली ताका जा महिमा सदांकाळी सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परमिता सोकोरो मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.